नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. वेंचणूक ड्युटेर रुजू जावंक नाशिल्ल्यांक कोलवाळे पुलिशेन एक घेतलो ताब्यांत. उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत कोलवाळे पुलिशेन केली कारवाय. म्हापशागिरी वाठारांत फुटली उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची जाल्या नाशाडी. पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम सुरू. गोंयांत फुडाराकय येतले आमचेच सरकार. मंत्रीपद दिता सांगल्यार निवडून आयले उपरांत विरोधी पक्षांतलेच खुबशे जाण आमच्या वांगडा जातले सामील, सांगता मंत्री विश्वजीत राणे. राज्यात कायदो आनी सुवेवस्थेचो उप्रासला प्रस्न. हाची दखल घेत गोंय सरकारान 3 म्हयन्यां खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो केला लागू. फोंडे पोटवेंचणुकेची तारीख जाहीर जाले उपरांत पक्ष आपली भूमिका करतलो जाहीर. केंद्रीय नेतृत्व, भाजप पक्ष आनी मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर करतले चर्चा. शिरदोना खून प्रकरणात जेनिटो कार्दोजोक सर्वोच्च न्यायालयाची थाकाय. उच्च न्यायालयान सुनायिल्ली 3 वर्सांची ख्यास्त सर्वोच्च न्यायालयान केली स्थगीत. आता पळयात खबरो विस्तारांत. म्हापशागिरी वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत बांदकाम सुरू आशिल्लें तेन्ना ही पायपलायन फुटिल्ल्याचो अदमास आसा. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्या. पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम सध्या सुरू आसा. ते ऑटोमॅटिक फुटले म्हणतात. ऑटोमॅटिक फुटले म्हणतात. आम्ही काम करपा गेला. आता ते पाईप शोधल्याशिवाय आम्ही काय सांगू शकना. फ्लावरांचे काम इतले दिवस बंद असले. ओके. आता ते लाईन शिफ्ट करपाचे आसा. अजून ते शिफ्टिंगाचे काम त्यांचे चालू जावना. त्यांचे इन्स्ट्रुमेंटाचे प्रॉब्लेम ताका लागून ते करतात. हे रोड हे नॅशनल हेवी त्यांनी WRD हे करू जाय आणि इन्स्ट्रुमेंट ते रोड्सवाले ते त्यांना फारीक करू जाय. ते WRD आणि ते रोड्सवाले पळयतात. ते आमकां फुटले ना काही पाईपलाईन आता सकाळी फुटली. ओके. हे रॉ वॉटर मध्ये दुपारची उदीक नाहीये. दुपारची उदीक वचून परवर वचून फिल्टर जात आहे. जाऊन मग पब्लिक वयता उदीक. ओके. नापाच्या परवर किल्ले डिफिकल्ट झालं काय. आता उदीक आसा पळय ती केले म्हणून काय जाय. ओके. केन्ना काम कंप्लीट जातले? आता ते शोधल्याशिवाय काय सांगू शकना आम्ही. पण एक जातले 4-5 जातले. प्लान त्यांना खबर आहा मरे. आता पहिली त्यांनी केला. ते आता कोण ऑपरेटर येतात किती त्यांचे ते सगळे तसे आता. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाढ जाल्या. हाका लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासला. हाची दखल घेत गोंय सरकारान 3 म्हयन्यां खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागू केला. ह्या आदेशा खाला उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांक राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कारवाय करपाचो अधिकार दिला. तशेंच उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरे हांच्या अध्यक्षतेत सायोनारात एलिस लाड आनी निवृत्त जिल्लो न्यायाधीश वंदना तेंडुलकर हे वांगडी आसात. हे विशींचो आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव मंथन नायक हांणी जारी केला. फोंडे पोटवेंचणुकेची तारीख जाहीर जाले उपरांत पक्ष आपली भूमिका जाहीर करतलो. केंद्रीय नेतृत्व, भाजप पक्ष आनी मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर चर्चा करतले आनी उपरांत पोटवेंचणुकेचो उमेदवार थारायतले, अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. बुधवारा भाजप कार्यालयात जाल्ल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचे बसके उपरांत दामू उलयलो.
जातकीर आमी जाल्यार सगळं स्टँड पूण कॅन्डिडेटचेर बीन कितें कांयच ना सद्या कांयच ना भारतीय जनता पार्टीची परत हांवें म्हाका दिसता कितले फाटी तरी सांगलां की भारतीय जनता पार्टी ही एक प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रिया ती करता ते म्हणजे ओगीच काडले आनी तुमकां कितें तरी सांगलें आनी सनसनाटी पब्लिसिटी करपाक जाय म्हणून तेन्ना उलोवपाक वचना म्हणून हांव म्हणटा योग्य वेळाचेर योग्य निर्णय आयज वेळार इलेक्शन लागूं ना अजून पर्यंत बरोबर आसा सीट खाली जाल्लें आसा सगळें आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचें संघटन आसा तें मजबूत संघटनान आमी काम करीत आसा आनी योग्य वेळाचेर केंद्रीय नेते तशेंच ते डिक्लेअर जाता की मुख्यमंत्री आनी पार्टी सगळे बसून ताजेर सगळो जो जे डिटेल आसा ताजो नियाळ घेतले आनी तातूंत मागीर डिक्लेअर करून हांव एक सांगता पत्रकारांचे पेपराचेर बातम्यो खूब जाण येतात वेगवेगळ्या स्तरांतल्यान कोण आपूण दावेदार किंवा आपूण कोण तरी उलयता कोणाक तरी दिसता की आपली भुमिका ही पण पक्षाची भुमिका ना पक्ष धरतलो भारतीय जनता पार्टीचो खंयच्याच ताका अजून जो कोण अशें उलयता ताका अजून भारतीय जनता पार्टी कळूं ना भारतीय जनता पार्टी जी आसा त्या भारतीय जनता पार्टीची परत एकदा सांगता एक सिस्टम आसा संघटनात्मक सिस्टम आसा खूब जाण जे नवीन आयिल्ले आसा ते जर समजा आपले जर हातून जे उलयता आनी ही आपली वेगळी भुमिका स्वताची भुमिका ना ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचो तूं कार्यकर्तो जालो त्या वेळाचेर म्हजी म्हणून वेगळी भुमिका आसची ना जी कितें भुमिका आसता ती भारतीय जनता पार्टीचीच भुमिका आसता आनी त्या हाजेर भितर आमी हे 30-35 वर्सां भारतीय जनता पार्टी त्याच भुमिकेन राविल्ले आसा तशेंच आसता ताका कळटा भारतीय जनता पार्टी कितें म्हणटकीर तशी कोणाची वेगळी कोण तरी हें उलयलो सांगता ताका हांव कांय म्हणूं शकना पण भारतीय जनता पार्टीची प्रक्रियेंतल्यान हे सगळे जे सिस्टम जी आसा शिर्दोना खून प्रकरणात जेनिटो कार्दोजोक सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिली. या प्रकरणात न्यायालयान जेनिटोक 3 वर्सांची ख्यास्त सुनायली. ताका जेनिटोन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शिर्दोना खून प्रकरणात जेनिटो कार्दोजोक सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिली. 2009 वर्सा शिर्दोना संतोष कालेल आणि फ्रांसिस मॅन्युएल डिसोजा उर्फ मिरांड हांच्या खून प्रकरणात कोर्टान जेनिटोक दोशी थारायल्लो. या प्रकरणात ताका 3 वर्साची बंडखण सुनायल्ली. हे शिक्षेक जेनिटोक उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले पूण उच्च न्यायालयानूय जेनिटोक थाकाय दिनासतना ताची शिक्षा कायम दवरिल्ली. उपरांत जेनिटो सर्वोच्च न्यायालयात गेल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सकयले हरवळे साखळे वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण केल्ल्यान नगरसेवकांनी तिडक उक्तायली. साखळे पालिकेन हो रस्तो महामार्गाच्या रुंदीकरणा खातीर दिल्लो जाल्यार ही अतिक्रमणां कशी हांचेर खंयच्या गॉडफादराचो हात आसा असो प्रस्न आतां साखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लॅगन हांणी करत ही अतिक्रमणां मातये बरवण करची अशी मागणी केल्या. सकयले हरवळे साखळे वाठारात रस्तो रुंदीकरणा खातीर उरिल्ल्या जाग्यार बेकायदेशीर प्रमाण अतिक्रमणां केल्यात. ही सुवात फक्त इमारती खातीर पार्किंग एरिया म्हूण आसली. साखळे पालिकेचे बसकेर ह्या विशयाचेर चर्चा करून लेगीत बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडून उडोवपाचो थाराव संमत करून लेगीत साखळे नगरपालिकेन कसल्योच हालचाली करूंक नाशिल्ल्यान नगरसेवकांनी खंत उक्तायली. फुडल्या 15 दिसांत कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार स्वता हे प्रकरण हाताळटले अशी शिटकावणी साखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लॅगन हांणी दिली. मजगती ह्या प्रकरणात फावो ती कारवाय करपाचें आश्वासन नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिलें. गेली 3 महिने हांगासर हो रस्तो एक्सटेंशन एक हांगा आहा एक हांगा आहा. पयलीं ते इनलिगल कन्स्ट्रक्शन केलें सगळे खुर्च्यो बाकां सगळे भायर हाडून दवरले. हे बार एंड रेस्टॉरंट पयलींचे आसलें तें एक्सटेंशन केलें. हांगासर आतां तेका एक्शन घेयना म्हणून हांगासर वॉशिंग सेंटर उबो जाला. आमी म्युनिसिपालिटीन रोड हो वायडनींग हो रोड एक्चुली प्लॅनिंग केला त्या प्रमाणे 15-30 मिटरचो रस्तो आणि 6 मिटर्स सर्वीस रोड 42 मिटर्सचो रोड हो आसा एज पर द झोनींग प्लॅन. आमी म्युनिसिपालिटी तर्फे लोकां कडेन गेले आनी लोकांक सांगलें तुमची पयलींची जी कंपाउंडां मातशी कुशीक काडा, आमकां 2-3 मिटर जाय त्या प्रमाणे जागो दिया. आनी लोकांक जरी विरोध आसलो तरी खुबशे जाणांक मागीर आपले जर दिवया सरकार रस्तो रुंद जाता साखळेचें कितें बरें जाता साखळेकारांनी जागो दिलो. पूण हें रे कितें एका वाटेन आमी लोकांची कंपाउंडां काडटा आनी हेवटेन हांगासर रस्त्या परत एक्सटेंशन करपाक दिता.
ताळमेळ सरकारी प्रॉपर्टी ती त्याची स्वतःची प्रॉपर्टी तरी सरकारी प्रॉपर्टी दिनकर बुडकुल्यान ती त्यांना प्लॅनिंग करताना जागा तो रस्त्याक भाड्यान हिंगांक सोडलेलो आसा. हे जो हो सगळं एप्रूव्ड प्लॉट्स आहे. तुम्ही आपल्या कंपाऊंडाच्या भायर आनीक जवळ 10 मीटर समोर भायर येता, कोण विचारपी ना. कोणाचो तेजो गॉड फादर असल्याशिवाय तशें जावचें ना. आमची कौन्सिल सिद्धी आय नो डाऊट अबाउट हर. शी इज वर्किंग व्हेरी हार्ड, शी इज गिविंग हर टाइम, बट शी इज नॉट टेकिंग ऑल द पीपल इन कॉन्फिडन्स. सगळ्यांक वांगडा घेऊन चलत जाल्यार काम सोंपें जाता. ते तेणे करचे आनी ह्यान फुडें ते हांव जे कितें आतां कितें गोश्टी सांगल्यात तेजेर नक्कीच ते कारवाई करतले. तेजो गॉड फादर आसूं किंवा गॉड मदर आसूं, एक्शन ही जावंक जाय. आय गिवन अल्टिमेटम टू द म्युनिसिपालिटी, टू द चीफ ऑफिसर. नेक्स्ट 15 डेज भितर हे स्ट्रक्चर जर इल्लिगल रिमूव जालें ना, विदाउट लायसन्स असो हांगा, विदाउट ट्रेड लायसन्स हांगा असो वॉशिंग प्लांट आसलेलो आसता. विदाउट एनी अप्रुवल जर हे जर डेमोलिश जायना जाल्यार आय वील टेक फर्दर course of action. जो issue some encroachment of some people on a highway with the illegal construction and extension of their shops असे जे कितें issues आमचे वेटरन काउन्सिलर श्री प्रवीण ब्लेगन हांच्यानी नजरेक हाडला. ताजी आमी योग्य ती दखल घेतले, कारण हालींच जाल्लेल्या मिटिंगेन सगळ्या काउन्सिलरांनी युनॅनिमसली एक रेझोल्युशन पास केला की अशें खंय कितें एन्क्रोचमेंट जाता किंवा इल्लिगल गाडे जातात जाल्यार आमी ताजे योग्य ती दखल घेतले. आनी सांगपाकूय बरें दिसता की अशी जेन्ना कांय गजाली आसता जितून पब्लिकाक त्रास जाता तेन्ना ताजेर योग्य ती काठी मारपाचो जो पूर्ण फ्रीडम जो आसा विदाउट इंटरफिरन्स आमचे हॉनरेबल CM सर म्हणजेच आमचे लोकल MLA डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी आमकां दिल्लेलो आसा. सो हाजेर योग्य ती दखल घेतली वयतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. विठ्ठलापूर साखळे वाळवंटी न्हंयच्या पात्रात त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि नौकानयन सुवाळो रंगलो. त्रिपुरासुराचो वध केले उपरांत आकर्षक नौकांचो विहार जालो. वट्ट 30 बोटी सर्तींत वांटेकार जाल्ल्यो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमेंद्र शेट, पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक, आमदार चंद्रकांत शेटये आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. स्पर्धा हो साखळेंतलो तसो खासा उत्सव तेका राज्य उत्सवाचो दर्जो प्राप्त जाला. आमी जशें हांगासर नौकानयन स्पर्धा पळोवपाक येता तशेंच हांगासले सरणे वयर सोडप हो एक अभिनव प्रकार तसोच आमचे भुरग्यांक हांगासले लोकल करता तांचेय मनपूर्वक हांव खूब खूब अभिनंदन करता. खूब व्हडा संख्येन दर वर्सा आमी पळयता की गर्दी ही वाडतूच आसता आनी बोटींची संख्याय वाडत आसता आणि बोटीचे कलाकार भुरगे हांचे बी नवीन नवीन बोटी पर्यावरण पूरक बोटी ह्यो आमकां दाखयता. हांव परत सगळ्या जितक्या कलाकारांनी आपल्यो बोटी तयार केल्या त्या कलाकारा खातीर नेटाची एक ताळयो वाजयात. कारण बक्षीस मेळटलें काय ना हें तांकां खबर ना, पण आपली कला तुमकां दाखोवपा खातीर म्हणजे एखादो शीप बिल्डींग इंजिनियर किंवा शीप डिझायनींग इंजिनियर हाजी सुद्धा कला खंय तरी फाटी पडटली. ताज्या पेक्षा बरें डिझायन करून तेजी शीप बिल्डींग करता ताच्या खातीर खरोखरूच मनापासून हांव ताका एप्रिसिएट करता. ह्या परिसरात रावल्ल्या कारणान पर्या आसतले, कारापूर सरवण आसतले, साखळे आसतले, ह्या परिसरांतले धाकटे धाकटे भुरगे हे शीप बिल्डिंगात खूब बऱ्या पद्दतीन फुडें वचूं शकतात. कारण हांगासर रावून तेणी खूब बरे शिप्स बोटी ज्यो आसा पळय विविध तेजेरी बोटी तयार केल्या. आमी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ह्यो 3 बोटी तश्यो आमच्या कला अकादमीन दवरता. हांव आयोजकांक आनी डिपार्टमेंटाक सांगता ताज्या उपरांतच्यो 3 बोटी आमच्या रवींद्र भवनात दवरच्यो. कारण करून खूब लोकांक खूब ते पळोवपाक मेळटलें. इन्स्टेड ऑफ त्यो व्हरून खंय तरी पिड्ड्यार करच्या पेक्षा त्यो खूब ते पळोवंक मेळप हें गरजेचें आसा. थोड्याच दिसांनी इफ्फी जावपाचें आसा, त्या खातीर गोंयांतली कला ही नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावची म्हणून आमी कला अकादमी आसतले, रवींद्र भवन आसतले हांगासर
ते हे फावटी प्लेस करपाचें थारायलां की ह्या सगळ्या गोमंतक जनतेक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, निरोगी आयुश्य दिवचें आनी सगळ्यांच्यो इच्छिता मनोकामना पूर्ण जावच्यो. आमचें गोंय सरकार सदोदीत आमच्या गोंय राज्यांतल्या जनतेचें हित पळोवन आमचो हॅपिनेस इंडेक्स जो आनंद निर्देशांक आसा हो वाडोवपाचे हर टायम प्रयत्न करता. हितून मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम आसूं ते राज्यस्तरीय शिगमोत्सव आसूं किंवा इतर कार्यक्रम आसूं, आमच्या सांखळे हांगासर ह्या गांवांत विठलापूर ह्या गांवांत जो गोंय सरकार राज्यस्तरीय हो धोका स्पर्धा हांगासर आयोजीत करता त्या बद्दल हांव गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मना काळजांसून आभार व्यक्त करता. तशेंच हो कार्यक्रम जो होस्ट करता ते आमचे गोंय सरकारचे पर्यटन खातें, गोंय सरकारचे कला आनी सांस्कृतीक खातें, गोंय सरकारचे माहिती आनी तंत्रज्ञान खातें, तशेंच GTDC आमचे देव विठ्ठल पंचायत देवस्थान आनी दिपावली उत्सव समिती ह्या सगळ्या आस्थापनाचे आनी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांचे हांव बऱ्या काळजांसून आभार व्यक्त करता. सुरावले रेल्वे क्रॉसिंगाकडेन जाल्ल्या स्वय अपघातात बाणावलेच्या लिओ फर्नांडीस ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकीचो धपको कुंपणाक बशिल्ल्यान लिओ फर्नांडीस हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर मडगांवच्या एका खासगी हॉस्पिटलांत भरती केल्लो, मात उपचारा वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. कोलवा पुलीस फुडलो तपास करतात. मोर्जे वयल्या वाड्यावयल्या उमाकांत खोत हांचो अनवळख्यांनी जीव घेतलो. दोंगर कापणीच्या संदर्भात केल्ल्या कागाळी खातीर हो खून केल्ल्याचो दुबाव ताच्या घरच्यांनी उक्तायला. हे विशीं मांद्रे पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद करून अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद करून कांय कामगारांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. गोंयांत खून, मारामारी, चोरयो ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. अशीच एक धक्कोदायक घडणूक बुधवारा मांद्रेच्या वयल्या वाड्यार घडली. जमनीच्या वादांतल्यान मांद्रेचो थळावो उमाकांत खोत हाचो अनवळख्यांनी खून केल्ल्याचो दुबाव ताच्या घरच्यांनी उक्तायलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उमाकांताची मांद्रे वाठारांत जमीन आशिल्ली, पूण ताची जमीन भाटकारान ताका विश्वासांत घेनासतना भायल्या लोकांक विकिल्ली. हे जमनीचेर दोंगर कापणी सुरू आशिल्ले. हे विशीं तांणी दर फावटी TCP कार्यालयांत कागाळ लेगीत केल्ली, मात ताचे कागाळीचेर कोणेच लक्ष दिवंक ना. बुधवारा जेन्ना उमाकांत परतून दोंगर कापणीच्या सुवातेर गेलो तेन्ना कांय अनवळख्या कामगारांनी ताका बरोच बडोवन सकयल रस्त्यार हाडून उडयलो. उपरांत गंभीर जखमी जाल्ले उमाकांताक हॉस्पिटलांत व्हरतना दुर्दैवी मरण आयलें. हे विशीं ताच्या घरच्यांनी पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून कांय कामगारांक ताब्यात घेतल्यात. मजगतीं जो मेरेन दुबावितांक अटक करिना तो मेरेन उमाकांताची कूट ताब्यात घेवचे नात अशी शिटकावणी ताच्या घरच्यांनी दिल्या. आयज आमचो मामा आमकां ना जालो, 63 इयर्स ओल्ड आसलो तो थंयसर जाग्यार थंयसर गेलो. तो टॅनंट आसलो आनी ते विचारपाक थंय गेलो. हेंच्यान सगळ्यान लेबरांनी ताका कोणी तरी मारला. तो आमचो अशोक कुमार तेणी मारलो ताका. आनी जो पर्यंत आरोपीक धरिना तो पर्यंत आमी बॉडी घेवचे ना. नमस्कार, आमी आसात वयल्या वाड्या सत्पुरुष देवळाच्या फाटल्यान आनी हांगासर थळावे जे आमचे उमाकांत खोत आशिल्ले, जे टॅनंट म्हणून कार्यरत आशिल्ले ह्या जमनीचे, ताची आयज दिडाक सुमार मर्डर जाल्ली आसा. आनी ती मर्डर करपी जे भायले कोण तरी ही जमीनूच भायल्या लोकांनी घेतलेली आसा. पूण ज्या भाटकारान ही जमीन विकताना त्या टॅनंटाक आजून पर्यंत विश्वासान घेवंक ना आनी हांगासर इलिगली हिल कटींग चालू आशिल्ली अशी खबर मेळिल्ली. आनी तांणी TCP ऑफिसान वेळोवेळी तक्रारी दिल्ली. ही जमीन सध्या तेचे भाचे पणजे रावता ते पळयताले आनी त्या भाच्यांक कडेन तो सदांच मामा तेचो उलयतालो की ह्या जमनीन अशें इलिगली हिल कटींग चालू आसात, भाटकार आपणाक जाय तशें करतात. आनी तांणी सांगलेलें की तूं कंप्लेंट कर. त्या नुसार उमाकांत
खोद हांणी सरकाराक तक्रार दिल्ली पूण आज मेरेन ताची दखल घेतली ना. आयज ते पुन्हा दंपारा पळोवपाक वयताले आनी हांगासर ताका जे मजूर आशिल्ले किंवा बाउन्सर आशिल्ले त्यांच्यानी भरपूर मारहाण केली आनी मागीर खंयच्या तरी एका 2 मजुरान तांकां व्हरून सकयल सोडलो आनी मागीर तांकां तसोच हॉस्पिटलान व्हरच्या पयलींच ताचो अंत जाल्या अशी घटना घडलेली आसा. आमचे मांद्र्याचे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस टीम सध्या तपास करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मांद्रेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. आपूण बिगर गोंयकारांच्या मतांचेर निंबून ना. आपूण 3 वेळा आमदार जाला तो फकत गोंयकारांच्या मतां खातीर. आरजीपीच्या पोगो संकल्पनेक आपलो तेंको आसा. सारको अभ्यास करून मनोजान विधानां करची अशें प्रत्युत्तर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान दिलें. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केले स्टेटमेंटाचेर विजय उलयलो. राज्यातल्या कांय आमदारांनी वोट बँक तयार करपा खातीर बिगर गोंयकारांच्यो बस्त्यो निर्माण केल्यात. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार तें आमकां मान्य ना. पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना अशें विधान आरजीपीच्या मनोज परबान केल्लें. ताका आतां गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान जाप दिल्या. सगळे पक्ष बिगर गोंयकारांच्या मताचेर निबून आसात पूण बिगर गोंयकारांच्या मताचेर आपूण निबून ना. आरजीपीच्या पोगो संकल्पनेक आपूण तेंको दिता पूण मनोज परबान बरो अभ्यास करून विधानां करची अशें प्रत्युत्तर विजयान मनोजाक दिला. जर याच बीजेपी जर आम्ही वोट मारीत रावले आणि जर काँग्रेस आणि बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी जे ऑपोजिशन म्हणटा हे जर सुधरोवंक ना, हे जर परत मायग्रंटांच्या वोटाचेरूच जर रावले आणि आमकां जिखपाक मायग्रंटूच जाय हेच जर म्हणत रावले आमी काबार जातले. अजून मेरेन गोंयांत असे 30 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ज्या जाग्याचेर गोंयकार मेजॉरिटी आसा, 27 तर आसात. आम्ही जर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन ऑपोजिशनान डिसायड केले की आम्ही गोंयकारांचेच मताचेर जिखतले जाल्यार जिखपाक शकता. पूण गोंयकारांक युनायट आमकां करचें पडटलें. गोंयकारांनी विचार करचो पडटलो की आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. जे सेव गोवा गोंयकारपणाचे आनी आनी कसले गजाली जर आमी करपाक लागले जाल्यार फोटींग आसतले जर पोगो जायना जाल्यार. मनोज परबान म्हणला की सगळे पक्ष वोट बँकाचेर बँकिंग बँकाचेर डिपेंडंट आसा. हांव 3 इलेक्शनां जिखिल्लो आहा आनी मातशें ताजेर अभ्यास करचो. आमी खंयचेच नॉन गोवन वोट बँकाचेर डिपेंडंट आशिल्ले मनीस न्ही. हांव 3 फातर्डेचे जनतेन म्हाका निवडून दिला. एकदां इंडिपेंडंट, 2 म्हजे पक्षाक. आनी म्हजो पक्ष गोंयकारपणाच्या आदारान आमी लोकां फुडें मतां मागिल्लीं आहा आनी म्हाका लोकांनी मतां दिल्लीं आसा. खंयचे वोट बँकेचेर डिपेंडंट मनीस हांव न्ही. पुणून पूर्ण फातर्डेचे आनी फातर्डेकारांचे विकास करपा खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो जावपा खातीर जो फातर्डान आयला भायलो मनीस पसून आनी जो आज आपणें गोंयकारपण आपणेता, जो चिंतता की आपलें हें गोंयचें कल्चर आनी आमची परंपरा आनी आमची संस्कृती ही मानून आपूण फुडें वतलो म्हणून त्या मनशाक पसून बरोबर घेवन फुडें वचप हें हांवें केल्लें आहा. सो हांव वोट बँकाचेर ना आनी हें ताणें आपलें करेक्ट करचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खण खातें जानेवारी 2026 10 आयर्न ओर डंपाचो लिलाव करतले अशें खण खात्याचो संचालक नारायण गाड हांणी सांगलें. 10 आयर्न ओर डंपांचो लिलाव करतले तातूंतले 9 डंप दक्षिण गोंयांत आसा. ह्या फावट सविस्तर प्रकल्प अहवाल सक्तीचो केला अशेंय संचालक गाड हांणी सांगलें. आतां मेरेन खनिज ब्लॉक लिलाव केल्या तातूंतले दिवचल, शिरगांव, अडवलपाल आनी कुडणेचे मेळून 5 ब्लॉक कार्यरत आसात अशेंय गाड हांणी सांगलें. In 2023 डंप पॉलिसी प्रोमोलगेट केल्ली. आतां त्या डंप पॉलिसी प्रमाणे डंप्स जे गोंयभर आसा ते 2 प्रकारे हँडल करप आसता. एक कॅटेगरी म्हणल्यार ज्या डंपाचेर कन्वर्शन फी पे केल्या अशे डंप जे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा ते
जे अस्ट लीज होल्डर आसा तांकां अलॉट करप ही एक कॅटेगरी जाली. ते अलॉटमेंट प्रोसेस सुरू आसा. काही लीज होल्डरांक आमी ऑलरेडी अलॉट केले, काहींची एप्लिकेशनां आमच्या प्रोसेसान आसा. दुसरी जी कॅटेगरी आसा ती कॅटेगरी ज्या डंपाचेर कन्वर्शन फी पे करूंक ना आनी जे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा अशे डंप आमी पब्लिकली ऑक्शन करप. गोंयभरचे असे 26 डम्प्स 26 डम्प्स आमी आयडेंटिफाय केले आणि ते ऑक्शनाक घालपाचो प्रोसेस सुरू केलो. त्या 26 डंपा पैकी 10 डंप आमी फर्स्ट फेजीन आतां ऑक्शनाक घालता. आयज ताजो एडवर्टिजमेंट रिलीज जालो. आयच्यान तो प्रोसेस सुरू जालो. सादारण जानेवारीच्या फर्स्ट विकान एक्चुअल ऑक्शन सुरू जातलें ह्या 10 डंपाचे. टेक्निकल क्वॉलिफिकेशन जे आमी दवरला त्या टेक्निकल क्वॉलिफिकेशनाक एक क्रायटेरिया आमी दवरला की जो कोण बिडर आसतलो, जितले म्हणून बिडर आसतले, जो बिडर आसतलो ताणें आपलो एक DPR दिवंक जाय. DPR तयार करून आमकां दिवंक जाय. आता DPR कसो तयार करपाचो ताजे गायडलायन्सय आमी टेंडर डॉक्युमेंटा बरोबर पब्लीश केले. ते सगळे DPR इवॅल्युएट करपाचें काम आमी टेरी हे संस्थेक दिला. तांकां आमी अपॉयंट केल्या. सगळे DPR टेरीक दितले. टेरी ते सगळे DPR इवॅल्युएट करतले आनी ते DPR जर गायडलायन्सा प्रमाणे आसा जाल्यार तो जो बिडर आसा तो टेक्निकली क्वॉलिफाय जातलो. DPR जर एखादो गायडलायन्सा प्रमाणे ना ताका एक संदी दिली वतली की तो DPR गायडलायन्सा प्रमाणे तूं कर. संदी दिवनय जर ताणें ते DPR करूंक ना रेक्टिफाय जाल्यार तो बिडर टेक्निकली डिस्क्वॉलिफाय जातलो. आतां पर्यंत जे आमी 12 ब्लॉक ऑप्शन केले मिनरल ब्लॉक्स तातूंचे टोटल 5 मिनरल ब्लॉक सुरू जाले जे प्रोडक्शनान गेले. 5 खंयचे पयली 3 सुरू जाल्ले. जे पयली 3 सुरू जाल्ले ते ब्लॉक नंबर 1 एट बिचोलीम ऑफ वेदांता, ताज्या नंतर ब्लॉक नंबर 2 एट शिरगांव ऑफ सालगांवकर मायनी आणि ब्लॉक नंबर 5 एट अडवलपाल ऑफ फोमेंतो. आता जे 2 ऑपरेशनलायज जाले तातूंचो ब्लॉक नंबर 3 ऑफ राजाराम बांदेकर एट शिरगांव आणि ब्लॉक नंबर 6 ऑफ JSW एट कुडणे. असे 5 मिनरल ब्लॉक आमचे ऑपरेशनलायज जाले. हे जे 5 मिनरल ब्लॉक आमचे सुरू जाले तांचे टोटल प्रोडक्शन कॅपॅसिटी पर एनम इज 5.3 मिलियन टन्स. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा
तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते